नमस्कार तुमकां सगळ्यांक तियात्राचे डायरेक्टर आमचे कडेन आहा बिजी आसलेले टायम काडला हांवें रुमाबाई कशें आहा आसा एकदम बरें. तर इंग्लंडचे हे शहरान तुमचो येवकार तुमचे ड्रीम म्हणटात ते सक्सेस जाले ते दिश्टी पडटा म्हाका होय. पण कशें आसलेले जर्नी आतां तुमचे बरें तियात्र गोंयांत बरो गाजलो म्हणून आयकलां हांवें होय. पयलींच फावट हांवें मुगे तियात्र म्हज्या नांवानच काडलो. सो हांव आनी घोव मुगे आल्बर्ट रोमा ह्या नांवान काडटाले. ओके सो हे पावटी 7 वर्स जाली मुगे घोव लंडनच्या शारान आसा. सो म्हणूंक लागलो ही पावटी तुज्या नांवान कर. हां सो हांवें एक सुयेक घेयलो हय. आनी जानेवारीच्या म्हयन्यान हांवें म्हजो शो काडलो. पावंड हें नासलेलें घर. ओके. हाचें प्रमोशन हांवें जेन्ना हांव गेल्या वर्सा काडली तेन्ना हांवें हय. केल्लें. सो जेन्ना हांवें हो शो काडलो तेन्ना सगळ्यांनीच तो मानून घेतलो आनी सगळे म्हजे शो हावसफूल जाले. हय लोकांक भरपूर आवडले वय खूब आवडलो आनी हो सुयेक घेवन म्हाका लंडनच्या शारान म्हजो शो घेवन म्हाका येवंक मेळ्ळें. अशें केन्ना दिसलेलें तुमकां की तुमी तियात्र बरयतले आतां इतले वर्सां तुवें तियात्रान कामां केले कांतारां म्हटले डायलॉग डिलिव्हरी आनी हे ते भितलो एक्सपिरियन्स म्हणजे अशें केन्ना चिंतलेलें की आपुणूय तियात्र बरयतले आसलेले अशें मनान करतले म्हणून? एक्चुली सांगपा म्हणल्यार हांवें चिंतलोलें म्हणजे तियात्र हांव कोत्तोलेंच. हां. एक मुगे ड्रीम आसली म्हणजे पालकाचेर आहा वय आनी खबर ना फुडल्या वर्सांनी आसत ना वसत पूण मुगे एक ड्रीम आसली एक शो हांव कोत्तोलेंच. हां सो हो स्वेग घेवन हांवें शो केलो. आनी हे आतां तुमचे जे तियात्र आसा हे आमगे डॉमिनीक हांगाचो प्रोड्युसर होय. तेणें ऑलरेडी पयलो केन्ना बुकींग जालें केन्ना अशें कळ्ळें म्हणजे खुबशे लोक आसतले इंट्रस्टींग तेणें मुगे शो चोयल ना हां. पूण ह्या फुडें जायते शो मुगे हाडपाक आनीक ऑर्गनायझर फुडें सरलो. तेच म्हाका म्हणटाले म्हाका ऑर्गनायझर म्हाका सांगताले आमी रोमच हांव हाडपाक पळयतालो होय, होय. खूब इंट्रस्ट आसलेले हॉल मेळना जाल्यार अशें कितें कितें म्हणटाले कितें जालें प्रॉब्लम आनी लास्ट मोमेंट हांव शोवूय बी दिवंक सोदनासलें कित्याक म्हाकाय तो शो बेश्टो येवन केलो आनी आर्टिस्टांकूय अप एंड डावन जावपा लागलें. सो हांवें एक निचो केलो म्हणजे सगळे मुगे आर्टिस्टूर आहा आनी डॉमिनिकाकूय हांवें तेंच कंडिशन घायलें. ओके म्हाका शो येवपा जाय लंडन हें चिंतून हांवें केलो ना शो पूण शो हांवें केला कित्याक हांव पालकाचेर आहा आनी म्हाका कितें लोकांनी म्हाका मुगे घोवा वांगडा चोयलां ओके. आमगे तियात्र पयल्याय ते जाणाय हय आनी तेवूय जाणा आनी स्क्रिप्ट बी कोण आनी कितें ते सगळे जाणा त्या म्हज्यान फोटो मारूंक जायना. हां पूण मागीर डॉमिनिका हांवें सांगलें डॉमिनीक शो तूं व्हरता हांव दितां पूण एक देखून आर्टिस्ट ना जाल्यार हांव शो करपा ना. हें होय म्हणजे कॉम्प्रोमायज नाका ना केसो कॉम्प्रोमायज ना ना मुगे. ओके सो हांवें शो केला लोकांक दिवपाक कितें हय. बरें आनी म्हाका तें बरें दाखोवपाक जाय कळ्ळें न्हू. हो ओके मुगे हय तेका लागून इतले बरें केलें म्हळ्यार हो तियात्र बरोवपाक कितले वर्सां काडले आसलेले ना ना वर्स म्हळ्यार एज अ डायरेक्टर एक्चुली हो तियात्र रायट अप कितें का तें हांव पालकार सांगतलें कित्याक वावर कोणालो कितें चोयलो जाणाय आसतलें हांवें आनी सांगो नाका स्पेश करपा नाका. सो चोयलो जाणाय वावर कोणालो आनी रोमा हातीन कोणी घायलो तो. सो मुगे बॅक बोन सोदां म्हज्या फाटल्यान आहा. सो हो सगळो वावर तेच्या सपोर्टान आनी मुगे 2 बाजू आहाय मुगे पूत. सो तेंच्या आदारान ते येयला हांगासर मुगे दोगूय पूत ते इंग्लंडान आहाय. ते तियात्रान काम करता ना ते कोण नाही ओके ओके सपोर्ट एज अ सपोर्ट शोल्डर शोल्डर ओके सून. सो हेंच सपोर्टान आनी मुगे पंगडा आदारान हो पालकाचेर हाडला आनी सजमतान गोंय तर इतलो लोकांक मानला जाल्यार एक लोकांक मानतलो आनी हांव सजमता ती मानून घेतली म्हणून. हय आतां एज अ फर्स्ट डायरेक्टर आनी तुमचे तियात्रान व्हडले व्हडले आर्टिस्ट आहा पॉप्युलर आर्टिस्ट आहा हेंच्या वांगडा म्हटल्यार तांकां डायरेक्ट करप बाबा तूं येश करपा जाय तुवें तेश करपा जाय ना ना हें मुगे सांगप न्हू कित्याक हय खूब 30 वर्सां अदीक जालीं हांव पालकार आहा. सो हांव दुसऱ्या कडच्यान कितें शिकलां देखून आयज पासून हे पालकार हांव आहा. कोणूय जावं व्हड जावं ल्हान जावं तेणी म्हाका सांगलें म्हणजे रोमा हो तुगे एश कोन्न जावपा जाय तुका सांगत म्हण ना बाबा कित्याक आमच्यान तुका सांगप म्हणल्यार जायना पूण ना तुमी सांगल्यार तुमकां दिसता अशें म्हाका सांगलें आनी म्हाका मानवल जाल्यार हांव तें म्हणटा वय ओके हांव करतां. सो म्हाका कोणाक शिकोवपा नाका हांवें कोणाक शिकोवपा कित्याक ऑलरेडी आमी सगळीं शिकोनूय ह्या पालकार आयल्या एक स्क्रिप्ट दिले आनी तेंच्यांनी ते आनी तेणी आपणाक जाय तेश कोन्न ती परफॉर्म केली. ओके फ्री एकदम फ्री मायंड नो टेन्शन हें ना तुमकां कितें तुमी जाय ते भशेन कराय म्हणजे ते ऑलरेडी एक्सपिरियन्स्ड आहा
तो आनी तांकां खबर तुमकांय आहा तर कितें एक्स्ट्रा करूंक जाय हें फ्रिडम आमी सदां दिताय ओके ओके सो एक हांवें स्क्रिप्ट दिली सो थिंग आहा सो म्हाका हें मातशें चेंज केल्यार तुका बरें जालें no प्रॉब्लम हें हांव न्हू पूण आमी जितले डायरेक्टर आमी नाचले सगळ्यांनी आमकां ही संदी दिल्या म्हणजे तुका जाय तेश कोन्न हांवें दिला रायट करून तुका दिला सो तुका जाय तेश कोन्न तो परफॉर्म कर व्हेरी नायस हे मातशें वेगळेशें म्हाका आयकपाक दिसलें नॉर्मली अशें दिसता डायरेक्टराचे थोडे डायरेक्टरांनी कितें ना हांवें आहा तेशेंच वय, तशेंच जाय, वय. तेश कोन्न जायना वय. सो एक पावटी सो तुज्या मना आहा तें न्हू म्हाकाय दिसता हें शिकून जावपा वय जाय वय सो फ्रिली सोड हां हां तुका जाय तेश कोन्न तुका जाय perform तशें, कर. पूण तुका कर. जाय तेश कोन्न दी हय. तो 100% दिता न्हू हय, experienced आहा already. कित्याक कोण कोणाले वायट करूंय नाय कोण हय. कोणाले पाड घालूंय नाय कळ्ळें न्हू वय आतां एक मेसेज हय आमचे तियात्र मोगीक आतां तुमचो शो चल्ले गोंयांत आनी ऑलरेडी हांगासर येयले रोखडेच बुकींग जालें थिंगा शो सुद्दां गोंडगोल जाले म्हणजे ते कितें म्हणटा ते गोंड जाले म्हणटा पळय गोंड जालें. ते हांगा पर्यंत पावले लोकां पर्यंत आनी खुबशे डायरेक्टर उमेदीन रावले की हे आपूण हाडटले आतां हांगासर जाले उपरांत हो शो हांगासर जाले उपरांत म्हणजे तुमचे आनीक बुकींग आहा गोंयांत ना एक्चुली मुखार हांव शो करूं सोदना आहा. कित्याक मुगे सिजन ऑलरेडी काबार ओके जानेवारी टू जून देखून म्हणल्यार खूब टायम म्हाका मेवलो हय सो आतां हें न्यू तियात्र येयलें आं, new, okay. न्यू येयलें सगळे आर्टिस्ट सगळे डायरेक्टरांक हांवें सो Okay. सगळें एडजस्टमेंट जाता आनी सगळें हें जाता मेस जाता ओके मेस जाता सो मुगे यू केसान मुगे शो स्टॉप जाले पूण नेक्स्ट इयर हांव शो काडटलें हें Already- 100%. हय. already हा हें plan? म्हज्या मनान आहा हो एक शो हांव काडटलेंच आयकले तुमी ऑलरेडी प्लॅन आहा आनीक एक प्लॅन आहा सो हो मुगे शो सक्सेस मेवला सो हांव जाणा मुगे नेक्स्ट शोआक होच सक्सेस म्हाका मेवता तियात्राचें नांव बी चिंतून दवरला आयडियाज प्लॅन होय पूण हांव तें सद्या तुमकां सद्या सांगपाक शकना, जेन्ना पूण येतलें- पालकार हांव सांगतलें हां ते आमचे कोंकणी टीव्हीचे ऑडियन्स होय चड आशेताले इंट्रस्टेड रावतले ते तर तांकां आमचे टीव्हीचेर पळोवया मुखार होय जे ते बाय सांगतले आमकां जेन्ना ते तियात्राचे डिक्लेअर करतले येवपाचे ते आमचे सांगतले. आतां हे चॅनलाचे बी हांवें एकदम येता घातलेले सगळे कडेन पॉप्युलर जाल्ले Popular जाल्ले. आनी ऑलरेडी एक वर्सा पयलीं हांवें व्लॉग इंटरव्यू घेवन दवरलेले येस तर तशेंच आमी करून दवरया मागीर तुमी भिनाकात होय. तर एक मेसेज धाकली कितें दिवपा पळयता मोगाचें न्हू तुमी जाणात हांव रोमा सगळीं म्हाका वळखतात इतलीं वर्सां हांवें पालकार वावर केला पयलींच पावट हांव म्हजो तियात्र मोसो म्हणून ह्या युकेच्या शारान घेवन आयला पावणे नासलेलें घर हो तियात्र म्हजो गोंयांत खूब गाजलो लोकांनी खूब वाखाणलो आनी सगल्यांनी इतलो बरो स्क्रिप्ट आनी इतलो बरो शो म्हणून म्हाका इतलो अभिमान आनी मान दिलो सो होच म्हजो शो पावणे नासलें घर हो शो घेवन हांव लंडनच्या शारान आयलां हो स्वेग घेवन आनी हांव डॉमिनीक बोकारो काका हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हाका हो स्वेग दिलो हांगा येवंक ह्या म्हयन्याचे 13, 14 आनी 15 तारखेर म्हजो शो लंडन आसा तुमी जाणात ताच्यो डेट्यो समजता जो मोग मोयपास तुमी आदीं म्हाका येता त्या डायरेक्टरांक दिला तोच मोग आनी मोयपास म्हजेय तियात्राक येवन म्हाका दितली ही आशा बाकून तुमकां सगल्यांक काळजाची कॉल आयकतान देव बरें करूं म्हणटा आमच्यांनी विनोद बाबाक विसरूंक जायना सगळ्यांनी ताचें चॅनल सबस्क्रायब करचें आनी ताचे व्हिडिओ सगळ्यांनी पळोवचे हांव लॉरेट रावासो रिओमा मनीस हाच्या नांवान आनी आमचो विनोद बाबाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हॅलो हांव फ्रँकी गॉन्साल्स आणि तुम्ही पळयतात कोंकणी टीव्ही तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं